नमस्कार येवकार गोवा टुनायटात स्मिता आळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। बायलां आड गुन्यांव करतल्यांचेर धाक उरपाची ॲक्शन जाय। लाल किल्ल्यावयल्यान सेक्युलर युनिफॉर्म कोड लागू करपाचे प्रधानमंत्र्याचे संकेत। बांगलादेशांतल्या हिंदू विशीं सरकार गंभीर। कर्मचारी भरती आयोगावरवीं 2,500 पोस्ट भरतले। मुख्यमंत्र्याची घोषणा। पालकांनी भुरग्यांक लायसन नासतना गाडयो दिवच्यो न्ही। स्वतंत्रताय दिसा उलो। ड्रग्स सगळ्यांक मेळटात, ड्रग्सांक संबंद जाय अशें ना। मंत्री आलेश उलयलो। दरेकल्यान ड्रग्सा विशीं म्हायती खंय पुलिसांक दिवची। मुख्यमंत्री म्हणटा आलेक्साची स्लिप ऑफ टंग। खात्याविशीं कागाळी सोडूंक हेल्पलायन लॉन्च। 72 वरांत खंय समस्येची तड। सकाळी 10 ते सांजे 5 मेरेन लायन। पुलीस लायटीचें खातें दीस रात। मांडवीत विठ्ठोणा ते एकोशी मदीं वॉटर स्पोर्ट्स बंदी। नजर दवरची, कारवाय करची। सरकारी अधिकारिणींक हायकोर्टाची ऑर्डर। ऑगस्टाक गोंयांत स्वातंत्र्य दीस मनयनात म्हणून नॅशनल मिडियांत खबरो। मुख्यमंत्री म्हणटात तांणी पोर्टला वयल्या खबरो काडून उडयल्यो। कायदेशीर गजाली तपासता। आनी कोलकाता दोतोर चलयेचेर सामुहीक बलात्कार। राती जमावाचे हॉस्पिटलांत घुसून तोडफोड। केस सीबीआय। विरोधकांचो टीएमसीचेर फोग। दोतोर मागतात न्याय। खबरो विस्तारान। बायलांचेर अन्याय जावंक दिवचे ना। बायलां आड गुन्यांव करतल्यांचेर राज्यांनी खर ॲक्शन घेवची। प्रधानमंत्री मोदीचो लाल किल्ल्यावयल्यान उलो। समान नागरी कायदो करूंक सरकाराची पावलां। आतां आसा तो कम्युनल यूसीसी। सरकार खंय सेक्युलर यूसीसी लागू करतलो। बांगलादेशांतल्या हिंदू विशयी हुस्को उक्तायलो। तांच्या विशयी मोदी सरकार सीरियस। हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। और देश साथियों, मैंने कहा हम रुकने वाले नहीं है। 5G पे रुक जाना हमें मंजूर नहीं है। हम 6G पर अभी से मिशन मोड में काम कर रहे हैं। मैं मेरे देश के सभी एथलीट्स को, मेरे देश के सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं। ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी।
येता ते वर्सा कर्मचारी भरती आयोगावरवीं सरकारी खात्यांनी रिते आशिल्ले सुमार 2,500 पोस्ट भरता म्हणून मुख्यमंत्र्याची स्वतंत्रता दिसा घोषणा. अपघात वाढल्यात. पालकांनी लायसन नासतना खंय भुरग्यांक गाडी चलोवंक दिवची न्ही. सरकार आता गोंय खाजन शेती बोर्ड नेमतलो. प्राथमिक स्तर ते विद्यापीठ मेरेन 1000 परस चड विद्यादानाची केंद्रां आणि 3 लाखाच्या पेक्षा चड विद्यार्थी आमच्या आसपी ह्या गोंयांत शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती करीत आसा. 19 डिसेंबर 2024 पर्यंत आमी 100% साक्षर जावपाची मोख दवरल्या. गोंय राज्याचे दायज आसपी खाजन शेती हाचे संवर्धन आनी पुनर्जीवीन करपाच्या दृश्टीन आमी ह्या दिसा गोवा खाजन डेव्हलपमेंट अँड कन्झर्वेशन बोर्ड हो स्थापन करपाचे आमी जाहीर करता की प्रत्येक तालुक्यात आसपी प्रशासकीय इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करप हो आमी निर्देश दिला आणि ज्या जाग्यार जाय त्या नूतनीकरण करून नवीन इमारतीचे बांदकाम करप. 12 तालुक्यापैकी 3 तालुक्यात आमच्यो इमारती बऱ्यापैकी आसा. उरलेल्या सगळ्या तालुक्यांनी फाउंडेशन स्टोन ह्याच वर्सा भितर घातलो वयतलो. आमची पारंपारीक शेत जमीन ही विकूंक बंदी हाडपाच्या हेतून गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड हातूंत म्हज्या सरकारात दुरुस्ती हाडल्या. शेती जमनी राखून दवरप हे आमचें कर्तव्य आसा आणि होच हिरवेगार निसर्ग पळोवपा खातीर सदोदीत ट्युरिस्ट हांगासर येत आसता. तो राखून दवरपाचें आमचें कर्तव्य आसा. गोंयकारांक सरकारा कडेन तक्रारी करपा खातीर CM हेल्पलायन ही स्थापन आमी आयच्या दिसा पासून करता. अठ्ठ्यात्तरावो स्वतंत्रताय दीस पुराय देशासयत गोंयभर तिरंगो हुबोवन मानवंदनेन जालो. गोंयकारांनी हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं. सुमार 89 वर्सां इंग्रजांच्या जुलमी राजवटींतल्यान 15 ऑगस्ट 1947 वर्सा भारत स्वतंत्र जालो. जाणट्या नेणट्या सावन बायल भुरग्यां मेरेन जायत्या जाणांनी सुटके झुजांत वांटो घेतलो. कितल्याशाच जाणांनी ह्या झुजांत आपलो जीव लेगीत वगडायलो. मात निमणे ह्या सगळ्यांच्याच मेहनतीन आणि जिद्दीन भारत स्वतंत्र जालो. ह्या सगळ्याचीच याद तशेंच मेळिल्लें स्वातंत्र्य पुराय देशात दर वर्सा व्हडा उमेदीन मनयतात. गोंयांत लेगीत साबार जाग्यांचेर तिरंगो हुबोवन देशभक्तीची गितां गावन आनी जाणी सुटके झुजांत जीव वगडायलो तांकां आर्गां ओपून स्वातंत्र्य दीस मनयलो. ताचीच कांय खिणचित्रां. स्वातंत्र्य दिसा निमतान अंजुणे धरणाच्या उदकांत तिरंगी रंग सोडल्यात. मंत्री सुभाष शिरोडकरान काणकोणांत तिरंगो हुबयलो. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान आपल्या फातोड्डेच्या घरा तिरंगो हुबयलो. फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर मंत्री रवी नायक आणि हेर मानेस्तांच्या हाजिरेत स्वातंत्र्य दिसाची व्हड कार्यावळ जाली. पणजेच्या महालक्ष्मी प्राथमिक शाळेतल्या माणकुल्यांच्या सयत दोतोर अजय वैद्यान तिरंगो हुबयलो. मंत्री आलेख सिकेरान मडगांवांत तिरंगो हुबोवन सुटके झुजाऱ्यांक नमन केलें. थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकरान पेडण्यात तिरंगो हुबयलो. सांखळी नगरपालिकेच्या वांगड्यांनी स्वातंत्र्य दिसाची व्हड कार्यावळ आयोजीत केल्ली. पोरयेची आमदार देविया राणीन सत्तरीत तिरंगो हुबोवन स्वातंत्र्यताय दीस मनयलो. VM साळगांवकर कॉलेजीचे शिक्षक आणि भुरग्यांनी स्वतंत्रताय दिसा निमतान सांस्कृतिक कार्यावळीचे आयोजन केले. चिकाळेच्या जॉगर्स पार्कांत वास्कोचो आमदार दाजी साळकार आणि मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरा सयत मंत्री माविन गुदिनोन तिरंगो हुबयलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आज सगळ्याक ड्रग्स मेळटा ताका लागून सनबनूच जाय अशें ना. पर्यावरण मंत्री आलेश उलोवन मेकळो. कोण ड्रग्स विकता ते सोदप दरेकाची जबाबदारी. खबर आशिल्ल्यांनी खंय पुलिसांक सांगचें. भुरग्यांनी पयस रावचें. मुख्यमंत्री म्हणटा आलेशाची स्लीप ऑफ टंग. मायकलाच्या ऑल इज नॉट वेलाक तानावडे मिसकोट म्हणून मेकळो जाल्लो. सत्ताधारी आमदार मंत्र्याची तोंडां उगडटात सरकाराक तोंड लिपोवपाची वेळ येवपाक लागल्या. स्वातंत्र्यताय दिसा पर्यावरण मंत्री एलेक्सान वैचारीक स्वातंत्र्य घेतलें. सगळ्याक ड्रग मेळटा ताका लागून सनबनूच जाय अशें ना म्हूण एलेक्सान वक्तव्य करून खवदळ घालो.
See, I basically believe that drugs are today available all over. You don't require sunburn to come and make drugs available. You're all shouting over sunburn and drugs. You tell me there is a festival that is organized for 3 days in Kolkata every year, and I'm sure some of you all have gone to the festival. You want to tell me there are no drugs there? Drugs, I believe, are available. It is our responsibility to identify those selling, our responsibility to intimate to the police that it is available here. Let us be proactive, let us support them, let us help them, let us move forward and ensure that there are no drugs available. ताचेर धापणे घालूंक मुख्यमंत्र्याचे विधान. पळय हांव तेज्या कडेन उलयलो ताजे एडिजन स्लीप ऑफ टंग ताणें तो स्टेटमेंट केल्लो ताका तशें म्हणपाचें नाशिल्लें ताका म्हणपाचें आशिल्लें म्हणजे ड्रग्साचो प्रॉब्लेम हो सगळी म्हणजे पुराय जगभर आसा प्रॉब्लेम तो तेणी तर अवेलेबल आसा म्हटलो. मजगती 33 आमदार असून बिला पास जायना म्हणून मायकल उलयल्लो. गोंया खातीर ती बिलां आनी इतकी बिलां एक बिल विथड्रॉ केलें नो प्रॉब्लेम इतकी बिलां जेन्ना विथड्रॉ जाता तेन्ना अशें दिसता की खंय तरी सारकें ना म्हणून ऑल इज नॉट वेल. हाचेर प्रदेशाध्यक्षाक धापणे घालचे पडले. ताणें सरळ आपलो गैरसमज म्हणून मायकलाचे प्रकरण क्लियर केलें. कसं आसा की पळय मायकल एखादो विशयाचेर त्यांनी उलयलो एक्चुअली जालें कशें की तें छापून हाडलें वेगळेंच तो उलयलो वेगळ्याच विशयाचेर आनी त्या हांवें ताका म्हणलें फोन केलो हांव येता घरा हांव च्या पिवपाक घरा आयलो काय विशय ना फायनली पार्टीचेच आमी सगळ्यांनी त्यामुळे काय आमच्या भितर नो मिसअंडरस्टँडींग त्यावेळी म्हजी मिसअंडरस्टँडींग आशिल्ली ती उतरल्यार मोकळ जाली. हे पळयल्यार सरकारांतलेच मंत्री आमदार सरकाराक एक्सपोज करतात हें दिश्टी पडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोकांच्यो कागाळ आनी प्रस्न सोडोवंक मुख्यमंत्री हेल्पलायन लॉन्च 7 खात्यांचो खंय आस्पाव पुलीस वीज खातें दीस रात चालू हेर खात्यांची हेल्पलायन सोमार ते शेनवार 72 वरां भितर खंय प्रस्न सुट्टलो. सकाळी 10 ते सांजे 5 मेरेन कागाळी करूंक मेळटल्यो मुख्यमंत्री उलयला. CM हेल्पलायन ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार सॉफ्ट लॉन्चिंग आसा आनी हाजो नंबर आसतलो 9319828581. आमी हो नंबर जो आसा हो पब्लिकाक कोणायकू कशा रिलेटेडच्यो ज्यो कंप्लेन्स आसा त्यो रिसीव जातल्यो CM हेल्पलायनचेर. CM हेल्पलायन ही सकाळी 9:30 पासून 5:30 पर्यंत सुरवातीक चालू आसतली आनी एकंदर ह्या पुराय हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो रिसीव करतले. हातूंत आशिल्ली 7 डिपार्टमेंट एक गोवा पुलीस डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ द सोशल वेलफेअर डायरेक्टर ऑफ वुमन अँड चाइल्ड डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस अँड पब्लीक वेल्थ डिपार्टमेंट. सुरवातीक 7 डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो कंप्लेन्स पब्लिकाच्यो आहा त्यो रिसीव करतले आनी विदीन 72 अवर्स परत म्हणजे जो कोण कंप्लेनंट आसा ताका 72 अवर्सा भितर ताजी कंप्लेन कितें जाली आनी कशा पद्दतीन रिजॉल्व जालें हें परत एकदां आमी कळयतले बी. ह्या पद्दतीचें हें कॉल सेंटर आसा आनी ही पुराय टीम जी आसा ही वुमन टीम काम करतली. ह्या पुराय CM हेल्पलायन ह्या हातूंतल्यान वर्क करपी जी आसा सगळ्यो म्हणजे गोंयभरांतल्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान चलयो सिलेक्ट केल्यान त्यो CM हेल्पलायनीचेर काम करता. हाज्या भायर म्हणजे जेका आमी म्हणटा की गोवा पुलीस हांची स्वताची हेल्पलायन 100 100 102 ह्यो हेल्पलायनी चालूच आसतल्यो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो स्वताचो 1097 म्हाका दिसता नंबर आसा तो नंबर तांचो चालू आसतलो. तो नंबर डिस्टर्ब जावचो ना ताजेर तांची स्वताची हेल्पलायन जी आसा ती सुरूच आसतली. आनी म्हाका दिसता ह्या 7 डिपार्टमेंटाच्यो तरी कंप्लेन्स ज्यो कितें आसा पब्लिका खातीर त्यो आमी खूब बऱ्या पद्दतीन रिजॉल्व करपाक शकतले. त्या ती पब्लिकान हो नंबर फाल्यांच्यान वर्कींग डेक पब्लीक हॉलिडेक ना शेनवार आयतार ना फक्त सुरवातीक आमकां वर्कींग डेज ह्या नंबराचेर आपल्यो कंप्लेन्स कळोवच्यो आनी तेज्या वयल्यान त्यो रिजॉल्व केल्यो वयतल्यो. पुराय देशांत स्वतंत्रताय दिसाच्यो कार्यावळी मात गोंयांत स्वतंत्रता दीस मनयनात म्हणून कांय नॅशनल चॅनलां आनी पोर्टलां फाटले कांय दीस बातम्यो पातळीत आसात. बोवाळ पडल्या उपरांत काडल्यो. गोंय सरकार कारवाय कितें करतलो काय विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा कायदेशीर गजाली तपासता.
गोंयांत 15 ऑगस्टाक स्वतंत्रताय दीस मनयनात म्हणून कांय प्रसारमाध्यमांनी बातम्यो केल्ल्यो. दिशाभूल करपी ह्या राष्ट्रीय चॅनलांचेर कायदेशीर एक्शन घेतलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. त्यांनी पोस्ट काढलो मरे हांवें ऑलरेडी म्हणजे कळयलां की तेजेर ताका पयलीं पोस्ट त्यांनी काडलो. आमी सांगना फुडें खरो, बट लिगली कितें करप तें ठरयता. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. सिंगल यूज प्लास्टीक मुक्तीक गोंय सरकारान फाटल्या ऑगस्टान दुरुस्ती बिल हाडिल्लें. नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल ॲक्ट 1996 दुरुस्ती. वर्स जालें तरी अधिसुचोवणी काडिल्ली ना. तेन्नाचो मंत्री काब्रालान बिल हाडिल्लें. प्लास्टीक मुक्तीक डिपॉझिट रिफंडाचोय प्लान आशिल्लो तोय हुमकळो. गोंयांत नदर मारीत थंय प्लास्टीक कोयर. वर्सान वर्स हो कोयर पातळत चल्ला. सरकाराचे स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंयच्यो काणयो. निलेश काब्राल पर्यावरण मंत्री आसतना 2023 9 ऑगस्टा दिसा सिंगल यूज प्लास्टिका पासून राज्याक मुक्ती दिवंक सरकारान 1996 नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल ॲक्टात दुरुस्ती केल्ली. मात वरस जावन गेले, अजून अधिसुचोवणी ना. ऑगस्ट 2023 गोंय सरकारान असेंब्ली मुखार एक बील हाडलें आनी तें अमेंड केलें. आनी त्या बिलान अशें आशिल्लें की जे सिंगल यूज प्लास्टीक जाता ताजे परत रिफंड करपाक मेळटा. जे लोकांनी सपोज जर कस्टमरान कोणी लेज पॅकेट्स बॉटल्स जर व्हरून ते शॉपान दिले जाल्यार तांकां पयशे मेळटले. असो हो अमेंडमेंट हाडिल्लो आनी आतां ताका वर्स जावन गेलें, पूण सरकारान त्या विशीं कसली स्किमूय करूंक ना आनी ना म्हणटा तशें कसलें तेंच्यांनी नोटिफिकेशनूय काडूंक ना. आमी जेन्ना एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाक हे गजाली विचारले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें की डिपॉझीट सिस्टम म्हणून एक तेंच्यांनी प्लॅन केल्ली, पूण ताचे विशीं तरी अजून तरी सरकारान कसलें डिसिजन घेतिल्लें ना. आमी कितलींशींच वर्सां जालीं पळयता की आमकां प्लास्टिकान गोंयांत वचत तें प्लास्टीक पडिल्लें दिसता आनी त्या प्लास्टिकाच्या अगेन्स्ट कितलेशेच लोक बोवाळ घालता. पूण ताचो विशीं कायदे सुद्दां जातात, पूण ते कायदे बिलां पास जातात, पूण त्या विशीं जी अंमलबजावणी जावंक जाय ती अजून मेरेन तरी सरकार करपाक सोदिना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खाडे आनी रुपेश रावत. पत्रादेवीचे स्मारक येता त्या 19 डिसेंबरा आदी पुराय जातले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उतर दिलां. कंत्राटदार बरो मेळूना म्हणून खंय कळाव जालो. पत्रादेवी स्मारकाचेर स्वतंत्रताय दिसाच्या कार्यावळीक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो. 15 ऑगस्ट हो दीस देशाच्या स्वातंत्र्यावो 78वो स्वातंत्र्य दिन आमी मनयता. देशभरांतल्यान वेगवेगळ्या वीर स्वतंत्र सैनिकांक आज आमी याद करता. 15 ऑगस्ट 1955 हो दीस गोंय सरकार आनी हांव एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत विसरूंक ना. आनी म्हणून तर 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा देशभरांतले स्वतंत्र सैनीक यूपी आसतले, राजस्थान आसतले, मध्य प्रदेश आसतले, लखनौ आसतले, ह्या सगळ्या कडल्यान ह्या गोंयच्या सीमेचेर हांगासर स्वतंत्र सेनानी आयले आनी भारत माता की जय, गोवा मुक्त करो, गोवा मुक्त करो ह्यो घोशणा दीत ह्या गोंयच्या राजवटींत भितर आसतना 35 जाणां हुतात्मा पत्करले. आनी तेतूंतले हिरवे गुरुजी आसतले, शेषनाथ आसतले, ह्या सगळ्यांची स्मारकां बांदपा खातीर म्हाजें सरकार विसरूंक ना. म्हजें पयलें सरकार आसतलें तेंच्यांनी गुरू शेषनाथ आनी हिरवे गुरुजी हांचें स्मारक हे हांगासर तयार केलें. हे करपी म्हजें सरकार हे पयलें सरकार आसतलें. हांव म्हाजें व्हड कोण सांगना, पण सरकारान ह्या सगळ्यांक याद करप हें गरजेचें आसा. म्हणून तर हे पत्रादेवीचें पवित्र स्मारक आमी जाता तितके बेगीन हे पुराय करपाच्या वाटेर आसा. कॉन्ट्रॅक्टर आमकां बरो मेळना म्हणून तर ते थोडेशे डिले जाले, पण आता 19 डिसेंबराच्या पयलीं ह्या पत्रादेवीचें स्मारक जें आसा हें लोकार्पण करपा खातीर आमचें सरकार हे कटिबद्ध आसतलें आनी आता 19 डिसेंबराच्या पयलीं ते करतलें. मांडवी न्हंयत मिठ्ठोण ते 21 मजगतीं वॉटर स्पोर्ट जावचे ना हाचेर सरकारान नजर दवरची. हायकोर्टाची ऑर्द. नेम मोडटल्यांचेर खर कारवाय करपाचे खेळा संचालकाक आदेश. 26 जुलय 2024 आयिल्ल्या सर्क्युलराच्या आदाराचेर हायकोर्टाची गोंय सरकाराक ऑर्द. High Court has directed Goa government to ensure that no water sports activities is carried out by the operators
between Bretona to Ekosim in the river Mandvi. The High Court has also directed the Director of Sports to take stringent action against the violators. This is the area where a petition has been filed by the traditional fishermen saying that due to illegal water sports activities, their traditional fishing activities are getting interrupted and they are facing loss. The High Court has fixed next date of hearing on 2nd September and has directed to ensure the action against the violators. Mukesh Kumar for Prudent. विनीश फोगाटाक पदक ना वजन वाडिल्ल्यान गोल्ड मेडलाच्या सर्तींतल्यान अपात्र केल्या उपरांत फोगाटान CAS कोर्टात आव्हान दिल्लें. अपील कोर्टान राती भायर मारली. 50 किल गटाच्या रेसलिंगात फक्त 100 ग्राम वजन वाडलें म्हणून फोगाट अपात्र. जिखूनय एकूय पदक ना. अपिला उपरांत जोड सिल्वराची आशाय तयार जाल्ली. पेना दे फ्रांक स्वातंत्र्य सैनीक लक्ष्मीदास बोरकार मार्गाचे नामकरण. सुटके झुजारी आनी पत्रकार लक्ष्मीदास बोरकाराच्या जल्मशती निमतान पर्यटन मंत्री आमदार रोहनान रस्त्याचे नामकरण केलें. बोरकार बाबाच्या जल्मशतीच्यो कार्यावळी गोंयभर फुडले वर्सभर चालू आसतल्यो. करच्या पयलीं हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना आमी उलयतात ताजी जाणीव करून दिवपाक जाय कित्याक हे आमी आज करून पावले जाल्यार फक्त कित्याक आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां. स्वातंत्र्य मेळटकच त्या लोकांची वळखूय करची पडटा जे एखादी आमी विसरतात. आनी पेना दी फ्रांक पंचायती कडेन उलयतकर 1.5 वर्स पयलीं विश्वनाथ लवंदेजी तांचे सेंटेनरी इयर सोंपले आनी थोडी आमी आश्वासनां दिल्लीं जरी केली ती चालीक लागली ना. ओनू आमचे लक्ष्मीदास बोरकर हांचे सेंटेनरी इयर. हे फ्रीडम फायटरांनी कितें केलां ही एखादी खूब जाणांक खबर ना आनी खबर आसूंक जाय आनी विचारान आसूंक जाय आनी हे लक्षान फुडले पिढीक कळपाक जाय की खंयच्या मार्गार गेलो जाल्यार विश्वनाथ लवंदे मार्ग, खंयच्या मार्गार गेलो जाल्यार लक्ष्मीदास बोरकार मार्ग. हे जेन्ना येता तेन्नाच विचारतले हो कोण आशिल्लो काय. आणि त्या खातीर ज्या लोकांनी आमकां आज पर्यंत हे स्वातंत्र्य दिलें ते झेडपी पंचायत आमी बसून तांच्या फॅमिली कडेन उलयले जाल्यार आज खूब आनंद जाता की तांच्या दोगांच्या नांवांचेर हे दोन्ही मार्ग आज नामकरण करून आमी कंप्लीट करतात. बांगलादेशात हिंदूचो छळ जाता तांकां तेंको दिवप दरेक हिंदू धर्मियांची जबाबदारी म्हूण शेतकी मंत्री रवी उलयला. सगळ्यांनी खंय एकचारान रावचें. भारतात अशी स्थिती येवची न्ही म्हणून धर्म जातीभेद पयस करचो. रवी स्वतंत्रताय दिसाच्या सुवाळ्यात उलयला. पण जाती धर्माचे लढप हे आमच्या देशांत जावंक जायना. आमचे कितलेशे जाती धर्म कितलेशे भाशा तेजेल्यान धरूंक जायना. फक्त पळोवप देश. आमी देश कसो म्हणटा देश फुडें गेल्यार आमी करतलो. खूब जाणां बांगलादेशांत सुद्दां आमच्या हिंदू रावणेतात म्हणून आमी सुद्दां एक विचार करपाक जाय की आमची लोक आसा सगळे कडेन तांकां कॉन्टेक्ट करपाक सगळे आमी खंय आसलो आमी एकत्र करपाक जाय. कोणी भारतीय आसूं आमचे कडेन कितलेशे वेगवेगळे जाती आसा कितले आसूं पण तरी सुद्दां एकत्र करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय सगळ्या लोकांनी प्रगती कोण करूंक शकता. प्रगती ते मनीस करता जेचे इंटेन्शन बरें आसा ते प्रगती करता. आयज प्रगती आमचे देशान भुरगीं करता गोंयान करता आनी हे सगळे हे तुमचे खातीर सगळे तुमची प्रगती सुरू करता आनी आमी फुडें वचपाचें प्रयत्न करुया. सगळे एकूच करुया. कोलकातात दोतोर चलयेचेर सामुहीक बलात्कार जाला. पोस्टमार्टम रिपोर्टात मुळावो निष्कर्श. 3,000च्या जमावान राती त्या हॉस्पिटलात घुसून तोडफोड नासधूस करून गुन्यांवाच्या सुवातेर पुरावे ना केले. केस सीबीआय कडेन गेल्या आसतना कर्म. थंयच्यो नर्सी स्टाफ दोतोरांकूय मारबडय. बीजेपी काँग्रेस धरून विरोधक टीएमसीचेर तुटून पडले. हम लोग आरजीकर के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आरजीकर में जो घटना हुई है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से. और आज हम लोग रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे श्याम बाजार तक और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया
और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। और जितनी भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उन पे भी उन्होंने जितने भी वो लोग थे अटैक किया है। सब लोग अपनी अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। हम लोग नहीं बचे हुए। ENT वार्ड तक घुस गए और हर जगह से वीडियोस आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं कि क्या क्या है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम फेल हुआ है। कुछ भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। पुलिस वाले खुद हम लोग के आगे आगे भाग रहे थे। कोई भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। ये एक कंप्लीट फेलियर है पुलिस का और जो भी गवर्नमेंट है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोग आप लोगों से अपील कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए और हम लोग को बचाइए। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। खोबऱ्यो इतल्यार सोंपता। प्रुडंटाक फॉलो करात। प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जियो TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं.